नमस्कार. गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन चालू आसा. आज 13वो दीस आनी 2 दीस उरल्यात. आमी डेली विधानसभा चालू आसतना हांव अवीत आनीक विधानसभेच्या संकुलान आमचो टीव्हीचो रिपोर्टर गौरीश आसा. आमी डेली ह्या विशयाचेर आज जे कितें विशय चर्चेक आयले ताजे फाटली कथाय सांगतात आनी त्या विशयाचेर भाश्य करतात. विधानसभा कॉम्प्लेक्सान आजय आमचो गौरीश भायर उबो आसा. गौरीश, म्हजो आवाज तुका आयकूं येता? हय सर. हय. आयच्या दिसाचो एक आढावो घे म्हणटकीर आमकांय विशय मेळटलो उलोवपाक. सर, आयच्या आणि कालच्या दिसाची एक गजाल सांगता ती म्हणजे जे काल आणि आयज जे डिमांड्स जाल्यात ते सगळे सीएमाचे जे पोर्टफोलिओ आसात तेंची डिमांड जाल्यात. काल सर टोटल 25 पोर्टफोलिओंचे डिमांड जाले आनीक आयज 22 पोर्टफोलिओंचे डिमांड जाल्ले आसात. सो हेका लागून जो ओवरऑल जो कामकाज समज आयच्या दिसांत पळोवपाक गेलो जाल्यार जो 11:30 ते 1 पर्यंत जो पयलो सत्र आसता त्या पयल्या सत्रान इश्यू घेतल्यात आनीक 2:30 जावन सर मागीर डिमांड्साचे जे स्पीच असतात, कट मोशन्स असतात ते स्टार्ट केल्ले आसा. सो आयज जे 3 महत्वाचे मुद्दे आसात ते सर सांगता. सगळ्यात पयली सर प्रश्न येयलो तो नुस्त्याचो, जो रुदोल्फाक लागलो आनी रुदोल्फान सर हो प्रश्न आयज काडलो. तो म्हणजे नुस्तें गोंयकारांक मेळचे पेक्षा भायर गोंयच्यान एक्सपोर्ट चड जाता आणि हेर सरकाराचो किती प्लॅन आसा, कितले नुस्तें एक्सपोर्ट जाता असो सर प्रश्न रुदोल्फान काडलो. हेजे उत्तर सर मिनिस्टर निळकंठान दितना अशें सांगलें की एक्सपोर्ट जो आसा तो एक्सपोर्ट आमच्या हातीन ना, एक्सपोर्ट आसा तो सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या हातीन आसा अशें सर निळकंठान सांगलेलें आसा. आनीक एक आंकडो दिलो तेणे 2024 ते 2025 ह्या वर्साक एक्सपोर्ट जाल्ले नुस्तें जे आसा ते 45,469 टन्स इतले नुस्तें सर गेल्या वर्सा एक्सपोर्ट जाल्ले आसा अशें मिनिस्टरान सर आंकडो दिल्लो आसा. मागीर युरीन सर विचारले की नुस्तें जे आसा नुस्तें जे व्हडले नुस्तें लायक किंगफीश मागीर व्हडली जी नुस्तें आसात ते व्हडले नुस्तें गोंयकारांक खावपाक मेळना, गोंयकारांक म्हारग मेळटात. सो हेजेर सबसिडायज रेट गोंयकारांक मेळटली काय म्हणून अशी कितें पॉलिसी बीन तुमच्या सरकाराची आसा काय म्हणून युरीन प्रश्न केलो. तेन्ना मिनिस्टरान सांगलें आमचे कडेन असली सद्याक तरी पॉलिसी ना म्हणून. जाल्यार सीएमान तेजेर उत्तर दितना सांगलें की गव्हर्नमेंट नुस्तेकारांक खूबसो सपोर्ट करता आनीक खूब ते मत्स्यवाहिनी बीन सगळे ते शब्द सांगले आनीक ते सगळे सीएमान उत्तर दिल्लें आसा. पूण तितून भितर आनी एक गजाल सीएमान सांगली ती जी पॉलिसी तुम्ही हाडपाक आतां मागतात, जी तुम्ही सपोर्ट आतां नुस्तेकारांक दिवपा खातीर सोदतात ती आमी एक येता त्या 6 म्हयने भितर म्हणजे फुडलें जे अधिवेशन येवपाचें आसा ते अधिवेशन पयलीं आमी तो सपोर्ट जो नुस्तेकारांक दिवपाक जाय तो दिवया आनी तांचे खातीर एक पॉलिसी हाडया अशें सीएमान सर उतर दिल्लें आसा. तशेंच विजय सरदेसायन विचारलें की कोल्ड चेन जी आसा म्हणजे कोल्ड स्टोरेज करपा खातीर जी कोल्ड चेन जी आसा ती सरकार तेजेर करपाक लागून हाडपाक लागून कितें प्लॅन आसा सरकाराचो अशें विजय सरदेसायचो प्रश्न आशिल्लो. मागीर मत्स्य संपदा योजना जी आसा ती योजना फक्त 2,80,00,000 कोल्ड चेनी खातीर दिता पूण ते तितले पयशे पावनात अशें विजयाचें म्हणणें आशिल्लें. आनी 90% ज्यो कोल्ड चेन आसात त्यो सगळ्यो प्रायवेट आसात, त्यो सरकारा वटच्यान ज्यो कोल्ड चेन आसात त्यो एकूय ना अशें सर विजय सरदेसायन सांगलेलें आसा. आनीक हितून एक क्वेश्चन युरीन काडलो तो म्हणजे जे 4 कोटी मोडून फिश फेस्टिवल जो सरकार करता तेजो फायदो नुस्तेकारांक तसोच गोंयकारांक जालो तरी कितें असो सर युरीन हो प्रश्न काडलो. आनीक युरीन जेन्ना प्रश्न काडलो तेन्ना सीएमान उठोवन सांगलें की हे जे नुस्तेकारांक फायदो जालो ना असो तूं म्हणू नाका, तुमचे सालसेतांचे जे नुस्तेकार आसात तांकां आमी फायदो केल्लो आसा म्हणून. आनीक हेचेर सर सीएम ठाम रावलो आमी सालसेतांच्या नुस्तेकारांक फायदो केल्लो आसा म्हणून. हो आशिल्लो सर आयचो पयलो प्रश्न. हो प्रश्न प्रश्न म्हज्या आवडीचो प्रश्न. पण तेच्या आधी तुमकां सांगता तुमच्या आवडीचो प्रश्न. हो प्रश्न कांय वर्सां पयलीं चर्चेक येयल्लो. नुस्त्याचो न्ही, नुस्त्या बरोबर गोंयकारांक लागता तो पाव, उणो पाव बिवसो आनी तेन्ना तेचो रेट वाडयल्लो, सरकारान कमी करचो म्हणून एक एजिटेशन चलतालें. आनी पत्रकारान म्हाका लक्षान येयनासलें की सरकार ह्या पावा भितर खंय घुसपला. तर मागीर अशें लक्षान येयलें की तांकां जो मैदो लागता तो मैदो सबसिडायज दितात, तांकां जी फर्नेस लागता ताचेर सरकार सबसिडी दिता, तांकां शॉप घालपाक जर जाय पाव बी विकतलो डिस्प्ले करपाक जाय तेचेर सबसिडी दिता. तसोच हो विशय नुस्त्याचो आसा. नुस्तेवाल्यांक इतली सरकार सबसिडी दिता आनी नुस्तें कोणाच्या ताटान वयता? भायल्यांच्या. हो प्रश्न एक चर्चेक आयलो. तुमी कितें तरी सांगपाक सोदताले की डिझलाचेर
सबसिडी मेळटा हय. ट्रॉलर्स घेवपाक सबसिडी आसता हय. वेगळे तरेचे तांकां इन्शुरन्स धरून ते सगळे जाळी घेवपाक दिता सर दिसता. ते धाकटे मशीन घेवपाक पूण दिता कशें आसा न्ही हे इतले आमी न्ही आमचे कांय वेवसायिकांक इतले लाडावन दवरल्यात की ते तांचे कडल्यान खरें बाबा की ते आमकां कितें मेळटलें हें आतां वेगळो हो खरो प्रश्न कारण आमी पळयतात जे पारंपारीक नुस्तेकार आहात तांचे नवे जनरेशन नुस्त्याक येवपाक सोदना हार्ड वर्किंग कोणाक करपाचें ना ताका लागून जाता अशें की मोठ्या प्रमाणाचे झारखंड आनी पयलीं दमणच्यान लोक येताले आतां ट्रॉलरार सगळे 100% भायले लोक आतां पळय 1 ऑगस्टाच्यान मच्छीमारी सुरू जाली पण ह्या नुस्तेमारी खातीर ट्रॉलर वचून दर्यान वचपाक लोकूच येवना सो निमाणे हो एक प्रश्न आसतलोच आनी एक कॉम्पिटिटीव वेवसायीकरण जितलें जातलें तितले माल कोणाक चड पयशे कोण दिता ताजे कडेन ते ताजे ताटान ते वतले पूण एक गजाल खरी आज हांव मडगांवकार म्हणटकीर हांव नुस्त्या मार्केटान सतत वचून नुस्तें ना जाल्यार सुद्दां म्हाका मडगांव वचून नुस्तें आज बरो कितें आयला काय पळोवपाक आवडटलें तशेंच हांव पणजे मार्केटान आज हांव मार्केटान गेल्लो तेन्ना बोऱ्यो सामक्यो पळयल्या जाल्यार बोऱ्यो मुड्डोश्यो आशिल्ल्यो वेल्ल्यो सामक्यो ताज्यो फडफडीत बरे धडयारे व्हडले धडयारे चकचकीत भांगराचे कलरचे हे सगळें सुवादीक नुस्तें सुंगटां आज मोठ्यो वागयो मोठी आशिल्ल्यो पूण सगळे 1000 रुपया सगळे काय ना श्रावण असूनय रेट कमी रेट ना 1000 रुपया म्हणजे 4 मुड्डोशी येदे व्हडल्यो 1000 रुपया म्हणजे लक्षात येयलें तुका धडयारे व्हडले 600 ते 700 रुपये एक सो तांचें म्हणणें कितें आशिल्लें तुमी आतां रेट चड हा म्हणून सांगलो तांचें म्हणणें अशें की सरकारची जर स्कीम तुम्ही घेतले सरकारची जर सबसिडी घेतले जाल्यार काय पर्संटेज ऑफ तुमचे जे नुस्तें आसा ते लोकल मार्केटान तुम्ही दिवपाक जाय कितें जालां अशें नुस्तें चर्चिल आलेमावाचो भावालचो हो प्रश्न रेज करता पूण चर्चिल आलेमावान सुद्दां नुस्तेकारांची फाटराकट केल्या सो हे सगळे जे पळय कितें लॉबिस्ट आहा न्ही म्हजे कोतान तांणी खूब नुस्त्याचेर पयसो केला टॅक्स कितले भरतात खबर ना पूण सो हो पयसो खरें म्हळ्यार बरे तरेन जर लोकां कडेन लोकांच्या हिताक लागतलो खरे गरीब नुस्तेकार हातून भितर येतले तांची भुरग्यांनी आतां सगळें सोडून दिलां ते जर येतले कारण हाजो फायदो भलतेच घेतात अशे तरेचे एक लक्षान आयिल्लो आहा सो गाडये सुद्दां दिल्ले सरकारान नुस्त्याचो पळय जो कितें वेव्हार आहा कारण हांगा प्रत्येक गोंयकाराच्या पोटाचो प्रश्न तांकां नुस्तें आवडटा सो कितलेशे लोक अशे आहात तांचो सगळो पगारूच नुस्त्याचेर वता सो म्हणून म्हाका दिसता सरकारान हाजेर खूब गंभीरतायेन विचार करपाची गरज आहा की लोकांक पयलीं लागता पळय मदीं फॉर्मेलिनाचो इशू जाल्लो लोकांक लागता तें ताजें विदावट केमिकल बरें नुस्तें डेली बरें नुस्तें लोकांक लागता तें गोंयची सरकार दिना जाल्यार कोण दितलो आज चडांत चड गोंयचें जें पळय नुस्तें लागता केरळ मेरेनच्यान येता आतां सिस्टम कितें जाल्या बिकॉज ऑफ मोबायल आनी बाकीचे इक्विपमेंट सकाळीं उठून ते 4 ते खबर घेतात खंयच्या बाजारान आज खंयचें नुस्तें बांगला तमिळनाडू आसा थंयच्यान धाड केरळाक आनी कसलें नुस्तें सो महाराष्ट्रांतल्यानूय येता एक्झॅक्टली सो आतां नुस्त्याचें पळय जें मार्केट आहा ते आतां ऑर्गनायज जालां सो ह्या ऑर्गनायझेशनाचो फायदो गोंयाक जावपाक जाय बरें नुस्तें आहा तें एक्सपोर्ट करातच तुमी पूण ताजें नुस्तें जर सरकार सबसिडी दिता ताजें नुस्तें गोंयकारांक दुसरो विशय तेंच्यांनी मांडिल्लो तो एक्सपोर्ट जाता ठीक आहा तेंचें म्हणणें की हॉटेलांत जे लोक येतात दे हॅव बायींग पावर तर ते हॉटेलांनी नुस्तें वयता आनी गोंयकारांक मेळना ते काय पर्संटेज तुमी रिजर्व करा म्हणटा ते सगळे दिया म्हणून रिजर्व करपाक पळय हे सगळे गिमिक्स कशें रिजर्व तूं करतलो बरें हॉटेलवाले कॉम्पिटेटीव रेट दितात हॉटेलवाल्यांनी वर्सभराचे आपल्याला जे पळय एजंट ठरयिल्ल्यात सो जे कितें बाजारांत पळय येता अरे मडगांव मार्केटान सगळ्यान बरें येता कारण एका अर्दान कर्नाटकांतल्यान नुस्तें येता सबंद गोंयचे येता सो हांवें पळयलां फातोडे वयल्यान स्टार्ट जाता ते हांवें पळयलां पणजेचे हॉटेलवाले सकाळीं 4 वचून मडगांव बसतात बरें नुस्तें घेवपा खातीर सो हें सगळें कॉम्पिटेटीव सरकार ताका कशें सरकाराक वेगवेगळे स्किमी आतां पळय शिणाण्यो तयार करपाक सरकार स्कीम दिता ताजे खातीर तूं 5 वर्सां गोंयांत आसल्या पुरो 10 वर्सांची कसलीच राबित्याची अट नाका सो हे सगळे अशे तरेची योजना हाडच्यो पडटल्यो जे बरें पळय नुस्तें आहा तें लोकांक मेळपा खातीर सरकारान सबसिडी केज फार्मिंग म्हणून कितें तरी केलें ताचेंय बी सद्या तूं जर पणजे मार्केटान हांव गेलो जाल्यार म्हाका चणक फडफडीत चणक फडफडटालीं हें सगळें केज कारण दर्याचें नुस्तें ट्रॉलरवालो काल राती मारून हांगा मरता हें सगळें जें पळय हालपी नुस्तें पाकां फडफडावपी नुस्तें आज पणजे आशिल्लें आनी फाटल्या 8 दिसांनी हांवें पळयलां चणक येता सामकी जितें तो पळय ती बायल विकपाक बसता थंय फडफडटा हें पयले खेपे ह्या दिसान दिसलां सो हाजो तसो ते केज पळय नुस्त्याचे पयशे पैदास केल्ले ताची बरी फायदो मेळपाक लागला पूण
अजून लोकांक सवाय मेळना. सवाय मेळना. सगळे एक म्हणजे सरकारान एक सवाय मेळपाची कितें तरी मेकॅनिझम सवाय ताजें बरें नुस्तें नुस्तें लोकांच्या आवडीचें हें बाजारांत येवपाक जाय. बरोबर. सो मत्स्य पुराण जातकीर परत आमी गौरीशा कडेन. हय सर, दुसरो टॉपिक येयलो तो एक महत्वाचो टॉपिक गोंयकारांच्या फुडाराक लागून आनी गोंयचे फुडले पिळगेक लागून. तो म्हणजे सेकंड होम म्हणून जे भायल्यान लोक येतात आनी गोंयान जागो घेवन घर बांदतात आणि त्या गांवची जी कॅरिंग कॅपॅसिटी असता ती कितली असता तेजेर लक्ष दिनासतना पंचायत तांकां परमिशन दिता. म्हणून जर काल्लुसान आनी विजय सरदेसायान हो दोगांनी मेळून हो प्रश्न हाडलेलो जाल्यार काल्लुसाची विचारप अशें आशिल्लें की हे जे सगळे सेकंड होम म्हणून येतात जाल्यार गांवची कॅपॅसिटी तुमी समजोवपा खातीर तुमचो मेकॅनिझम कितें आसा. आनी मेन म्हटल्यार थंय उदक, रस्तो, इलेक्ट्रिसिटी जे गांवच्या लोकांक मेळपाक जाय आशिल्ली ती खंय दिवची पडटा आनी हे सगळें पळोवपाक मेकॅनिझम कितें आसा पंचायती कडेन असो सर काल्लुसान हो प्रश्न केल्लो. आनी पंचायत मिनिस्टर सर मॉविन गुदिन्हो हेणे रिप्लाय दिला की असली कॅरिंग कॅपॅसिटी जज करपाक लागून अजून पर्यंत तरी पंचायत डिपार्टमेंटा कडेन कसलोच मेकॅनिझम ना अशें सर मॉविन गुदिन्होन सांगलेलें आसा. आनी पूण असली समज मेगा प्रोजेक्ट्स बीन येतात जाल्यार ते ग्रामसभेक येवन लोकांचो ठराव घेवन ते आडोवंक शकतात अशें सर मिनिस्टरान सांगलें. पूण काल्लोस म्हणटा ग्रामसभेक तूं प्रोजेक्ट आडोवंक शकता म्हणटा पूण कन्स्ट्रक्शन लायसन आसा ते तुमकां दिवचेच पडटलें. कन्स्ट्रक्शन लायसन आडोवंक शकना म्हणटा. कित्याक समज ग्रामसभेक लागून समज कन्स्ट्रक्शन लायसन हाडिल जाल्यार सुद्दां ते BDO नाल्यार डेप्युटी कलेक्टरान अपील करतले आनी लायसन आशिल्लें तशें ओवररायड करून घेतले अशें सर काल्लोसाचें म्हणप आशिल्लें. आनीक जर TCP क्लियरन्स मेळ्ळें एक खंयच्या प्रोजेक्टाक जर TCP क्लियरन्स मेळ्ळें जाल्यार ते फक्त TCP क्लियरन्स जे आसा ते फक्त आडोवंक शकता. थंय त्या प्रोजेक्टा कडेन रोड पावलो ना सारको आनी कितें अशें जायना जाल्यार अशें कितें रिजन घेवन ते आडोवंक शकता म्हणून. पूण TCP क्लियरन्स हे दितात अशें सर काल्लोसाचें म्हणणें आशिल्लें. सो हे ओवरऑल पळोवपाक गेलो जाल्यार तुमचो मेकॅनिझम कितें जाल्यार मॉविन गुदिन्हो म्हणटा की आमी एक अशी एडिशनल कमिटी काडुया ती फक्त अशें मॉनिटर करतली की मेगा प्रोजेक्ट जे येतात तांकां उदक खंयच्यान येतलें आनीक तांकां रस्तो लायट बीन ते सगळी आसा ती खंयच्यान मेळटली ताका लागून एक एडिशनल कमिटी करूया अशें सर मॉविन गुदिन्होचें म्हणणें आशिल्लें. पूण काल्लोस म्हणटा अशी एडिशनल कमिटी करपाची गरज ना. आमचे कडेन ऑलरेडी म्हणटा तो पंचायत बॉडी आसा आनी पंचायत बॉडीचें काम ते आमी यूज करूंक शकता पंचायत बॉडीक. पूण एडिशनल करपाची गरज ना. जर तुका कितें कायद्या बाबतींत कितें हेल्प जाय जाल्यार आपूण दाखयता कशें करप तें हे सर काल्लुसान म्हटलेलें आसा. मागीर सर विजय सरदेसायान दोन तीन अशी एग्जाम्पल वाचली बाणावलेचे बीन अशे खुबशे एग्जाम्पल वाचली ज्या जाग्यार पंचायत स्वता सांगता ग्रामसभेक की आमचे कडेन कॅरिंग कॅपॅसिटी जी आसा ते कॅरिंग कॅपॅसिटी पळोवपाक खातीर आमचे कडेन मेकॅनिझम ना आनीक आमी सरकाराची मदत घेतली म्हणून कॅरिंग कॅपॅसिटी पळोवपाक लागून. सो हेजे उत्तर दितना लास्ट मॉविन गुदिन्होन सांगलें गव्हर्मेंट जो आसा हेचेर आमी एज अ गव्हर्मेंट म्हटल्यार जे मल्टिपल डिपार्टमेंट्स जी ह्या टॉपिकान जी लागतली ती मल्टिपल डिपार्टमेंटान सगळ्या एक कडेन हाडून हेजेर कॅरिंग कॅपॅसिटीचो हो जो प्रश्न आसा तो कसो सुटाव करतलो हेचेर आमचो सरकार काम करतलो अशें लास्ट मॉविन गुदिन्होन सांगलेलें आसा सर. हातूंत भितर न्ही फक्त पंचायत लागना हातूंत भितर मल्टिपल डिपार्टमेंट्स येतात. मल्टिपल म्हळ्यार कशी पंचायत एक लागतलीच पूण तातूंत भितर परत TCP डिपार्टमेंट आयलें आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार टुरिजम डिपार्टमेंटूय तातूंत भितर संलग्न आसा. सो इतल्या खातीर कारण टुरिजम एकाच बिचाचेर सगळे इतले लोक येतात मोठ्या प्रमाणाचेर आनी मोठ्या प्रमाणाचेर आतां पयलीं आमी इतलीं वर्सां आयकतात हे टुरिस्ट जे कितें टुरिजम सगळें कॉन्सन्ट्रेट जालां तांकां हिंटरलँड टुरिजम सुरू करतले म्हणून तें कांय घडना. पळय एक तुका लक्षांत हाडून दिता विलेजीस आमचे गोंयचे ग्रामीण भाग जे आसात थंय कॅरिंग कॅपॅसिटीचो इशू सगळ्यान पयलीं सालसेतीन इशू काडलो. 20 वर्सां पयलीं सालसेतांतल्यान करंदाय आयकूं येताले अरे इतले टुरिस्ट इतले हावजींग प्रोजेक्ट आमकां हें नाका तेन्ना न्ही तुमचे नॉर्थ गोंयचे लोक आमचे कडेन ना तुमचे कडेन तांची भगतशाय करताले हें कितें चल्लां तुमकां कांय नाका तुमकां हें नाका तुमी नानाकारी लोक म्हणटाले साश्टीकारांक. आज तूं पळयता पेडणे नाका म्हणटा पेडणेय नाका म्हणटा. सगळ्यान पयलीं सुरू जावन ज्या पद्दतीन आसगांव लोकांनी येवन कब्जो करपाक सुरवात केली जमनीचेर थंयचे लोक आतां धारगळी म्हणजे हाजो अर्थ असो की कॅरिंग कॅपॅसिटीचो इश्यू आज सबंद गोंयभर हो एक चिंतेचो हुस्क्याचो विशय हो सोशल एंगल जालो. ताका आतां लिगल आस्पेक्ट कितें सांगता
पंचायती राज ऍक्ट जो आसा त्या ऍक्टान खंयच ग्राम सभेक आणि पंचायत बॉडीक ऑब्सोल्यूट पावर्स दिवंक ना. तर डॉक्टर वासुदेव देशप्रभू जेन्ना पेडण्याचो नगराध्यक्ष आशिल्लो तेन्ना एक असो इश्यू आशिल्लो की एक प्रोजेक्ट आयलो ताका सगळे क्लियरन्स आसा आणि म्युन्सिपालिटी ताका क्लियरन्स दितली काय ना नाकारूंक शकना कित्याक सगळे क्लियर आसा. म्हणून तो हायकोर्टान गेलो. ते हायकोर्टान त्याचे पिटिशन पेंडींग आसा. तेचे पिटिशनाचें कितें आहा तें सांगता. तेणी पिटिशन अशें घातलां की TCP असो, हेल्थ असो, PWD असो नाजाल्यार आनीक खंयची सरकारी एजन्सी असो तांचे जे क्लियरन्स आसतले ते फक्त शिफारस म्हणून आसतले. अंतीम निर्णय हो म्युन्सिपालिटीन नाल्यार पंचायतीनूच घेवपाक जाय. अशे पद्दतीची कायद्यान दुरुस्ती करपाची, सरकाराक ऑर्डर दिवची नाल्यार डायरेक्शन दिवपाची अशी वासुदेव देशमुखची पिटिशन आसा. त्या पिटिशनाच्या पार्श्वभूमीचेर आयची जर चर्चा आमी जर आयकली जाल्यार कार्लोस फेरेरा दुसऱ्याच भाशेन म्हणजे त्याची टर्मिनॉलॉजी वेगळी आशिल्ली तर तो क्रॉस घाल म्हणटालो. तर तेच तो सांगतालो की गांवांत कितें येवपाचें आनी कितें येवपाचें न्ही हें गांवांत ठरोवपाक जाय. ग्राम सभेक तूं सक्षमीकरण पण हातूंत भितर न्ही प्रॅक्टिकल अडचणी. फॉर एक्झाम्पल एकल्या मनशा जर आपली जमीन विकपा जाय तो विकतलोच न्ही. नुस्त्याचें म्हणटा तसं तो सगळ्यात चड पळय जो पण बिडर आहा ताका दितलो. सो तो बिडर पळय सगळ्यात चड आहा तो थंय एक घर बांदपाक न्ही तो हावजींग प्रकल्प घालतलो. जर एक बंगलो येवपाक किंवा 3 बंगले येवपाक थंय तो 50 फ्लॅट निर्माण करतलो. हें जातलेंच. हें जर आडावपा जाय जाल्यार मागीर फक्त पंचायती कडेन टॅक्निकल नो हाव ना. पंचायतीन भितर राजकीय जे पळय निर्णय जातात ते सगळे मुळात पंचायतीचे निर्णय कोण घेता हो एक प्रश्न आसा. एक्झॅक्टली कोण तरी वयल्यान डायरेक्शन दिता आनी ते ठरयतात. सो हे सगळे म्हाका दिसता फक्त ल्हान लेवलाचेर न्ही हें सामकें वयल्या लेवलाचेर जावचें पडटलें. आनी खंयचीच सरकारांनी पयलीं काँग्रेसीन हेच घोळ घालो आतां BJP होच घोळ घालता. BJPक लँड हाजेर सगळ्यांनी अभ्यास केल्लो आहा. जवळ जवळ गोंयचे 90% आमदार हे लँड डिलिंगान तांचो हात आसा. सो जेन्ना तांचो लँड डिलिंगान हात आसा ते पळोवपाना आनी गांवची कॅरिंग कॅपेसिटी कितली आनी कितली ते आपल्याचो स्वार्थ पळयतले. न्हू ती कालुसाची एक भीती आसली न्हू तेणे जी भिरांत व्यक्त केल्या पळय ती खरी आसा. एखाद्या गांवांत समजा एक 400 घरां आसा अशी गृहीत धरा. गांव ल्हान आसा आनी तेचो जमीन भरपूर मेकळी आहा. थंय समजा 1,500 फ्लॅटाचे समजा एक मेगा प्रोजेक्ट आयलो जाल्यार फाल्यां गांवचे पॉलिटिक्स कल्चर बिल्चर सगळे ते ठरयतले 1,500 लोक. तो कितें म्हणटा गांव आमच्या हातींतले वयतले कितें तरी ताळगांव पळय आतां 30 वर्सां पयलीं ताळगांव सिटी कितें आशिल्ली कांयच नाशिल्लें. पणजेचें एक सादें खेडे आशिल्लें पणजेक तेकून. मनोहरराय सरदेसायन ताचेर बरें बरयलां. सबंद झाडां माडाची झाडां माड इतले मोठ्या प्रमाणाचेर म्हणजे कोणाक आयज सांगल्यार पडचें ना. पणजी आनी सांतिनेज वेगळी आशिल्ली. सांतिनेचे लोक पणजे वयता म्हूण सांगताले आनी पणजे लोक सांतिनेज वयता म्हूण सांगताले. आतां ते सगळे एक जाले. आज ताळगांव विलेज ताका विलेज म्हणपाची फक्त एक टॅक्निकल कामां खातीर तो विलेज ताका म्हणटा. पूण थंय पळय जे लोक रावतात लाखांनी लोक म्हणजे पणजे पेक्षा थंय लोक राष्ट्रीय जाल्यात. सो हे आनी त्या ताळगांवचो चेहरा मोहरा पूर्ण बदलला. सो हें सगळे कडेन जालां. मडगांव तेकून आशिल्ली जितली विलेजां ती सगळी गेली. म्हापशा सिटी तशीच आहा बकाल जायत चल्ल्या. ताजे सरभोंवतणी पळय जे गांव आहात तांचो महत्व लँड व्हॅल्यू इतलो वाडला. आसगांवचो दोंगर गेलो फूल सामकें. सो हें कॅरिंग कॅपेसिटी ही केन्ना तरी आमकां हें लक्षांत घेवचें पडटलें. आमकां गोंय कशें घडोवपाचो थंयच्यान ऑपरेशन सुरू. गोंय जर आमकां पूर्ण शहरीकरण करपा जाय जाल्यार आनीक 20 वर्सांनी ट्युरिस्ट कितें येतले. ट्युरिस्ट हे येताले कित्याक कारण तुमचे भितर एक कितें तरी वर्जिनिटी आशिल्ली. हांगा आमचे गांव हांगचे दर्यावेळ मरे 20 वर्सां पयलीं कलंगूट कशें आशिल्लें दर्यावेळ आनी आज पळय आज पूर्णता बकाल म्हणजे गलिच्छ. हे अशें वाडत जर गेले न्हू जाल्यार एक व्हडली मेट्रो कॉर्पोरेशन जातली गोवा. म्हणजे सामकें चीफ मिनिस्टर बी गरज ना ताचो एक मेयर कोण तरी आसतलो. अशें जावं येता. हे फुडले प्रश्न जे आहात हे फुडले प्रश्न गंभीर आसात आनी फुडल्यो ज्यो पळय पिळग्यो येतल्यो त्यो आमच्या राज्यकर्त्यांक दोश दिवपाक जाय. असले राजकारणी जायनाका म्हणून तुमकां सांगता सामके जाहीर हांचे सगळ्यांचे बोर्ड लागतले नांवाचे आनी फोट्याचे. सो हे दीस इज सामकें घातक चल्लां. कॅरिंग कॅपेसिटी खूब लोक म्हणटात गोंयची कॅरिंग कॅपेसिटी कितली ते ठरयात. आज गांव म्हणटा फाल्यां गोंय म्हणपाक सुरेश प्रभून जाहीरित्या सांगलें सारकें. उदक आमकां कितलें लागता, लायट कितली लागता, जागो आसा काय ना, रोड त्या कॉम्प्लेक्सा कडेन वचपाक आसा काय ना कित्याचोच विचार न करता परमिशन. ताळगांव कितले 2 काय 3 हजार टँकर डेली प्रवास करतना हांव पळयता. डेली ते इतलें उदक
थंय उदकाचो स्रोत ना, उदक हें ना, तरी ताळगांव वाडत आसा. ते खंयच्यान तरी बोरवेलचे उदक काडटा आसतले, थंय ग्रावंड वॉटर सकयल वयता, सगळे फुडें प्रश्न येतले ते येत रावतले. गौरीश, मागीर दुसरो जो इश्यू आसलो जो कॉलिंग अटेन्शन हेंचो हाडलो ते म्हणजे कॅब एग्रिगेटराचेर. फाटल्या दिसांनी आमी पळयलो खूबसो बोवाळ भायर जाल्लो कॅब एग्रिगेटराचेर. टॅक्सीवाले तेजेर ठाम आसात की एग्रिगेटर हो आमकां नाका म्हणून. हेजे कॉलिंग अटेन्शन जर आयज वेंचून हाडले, पूण हेजे जेन्ना उत्तर दिवपाचो टायम येयलो तेन्ना सीएमान सांगलें की हेजे डिस्कशन जे आसा तें ऑलरेडी डिमांड्सा वेळार जाल्लें आसा. आनी तशेंच सर मिनिस्टरान सांगलें की हेजे डिस्कशन ऑलरेडी जाल्लें आसा आनी हो इश्यू तुमकांच ऑपोजिशनाकूच असो न्हू, हो इश्यू जो आसा तो आमच्या सगळ्या आमदारांक लागता. टॅक्सीचो जो इश्यू सगळ्यांक लागता. सो हितून आमी तितलेच सिरियस आसा अशें सर मिनिस्टर म्हणलें आशिल्लें. तशेंच तेणी हेवूय सांगलें की आमी जो प्रेझेंट केल्लो तो फक्त एक ड्राफ्ट आशिल्लो, तो ती आमी अजून पॉलिसी इम्प्लिमेंट करूं ना अशें सर तेजें म्हणणें आशिल्लें. सीएमान मागीर तेच रिपीट केलें, तो फक्त एक ड्राफ्ट आशिल्लो, ती पॉलिसी इम्प्लिमेंट करूं म्हणून. मागीर सीएमाक सगळे विरोधकांनी विचारलें की आतां फुडें तेजी मिटींग जी आसा ती आमची केन्ना घेता काय म्हणून. जाल्यार सीएमान सांगलेलें आसा सगळी टॅक्सी असोसिएशनाक आपूण आपयता आनी तुमकां सगळ्यांक आमदारांक घेवन ही जी मिटींग आसा ती मिटींग करता. ही मिटींग मागीर ह्याच म्हयन्याक करुया अशें ठरलें. 20 ते 25 तारीख हेजे मदीं ही मिटींग केन्नाय तरी एक दीस आसतली अशें सर ठरलेलें आसा. तितून भितर हो टॉपिक सगळो थंड जाल्लो तेन्ना सर विरेश बोरकार खंय तरी उठलो आनी सर तेणे आपल्यान कितें जी कंप्लेन हाडलेली ती दाखयली. तो म्हणटा सीएमान ऑलरेडी अनाउन्स केल्लें आसा की उबर जे आसा, उबर म्हणून जी कंपनी आसा एग्रिगेटर कंपनी, ती गोंयान येवची ना म्हणून. जाल्यार ती ऑलरेडी गोंयान पावली हेजो पुरावो सर विरेश बोरकार आयज घेवन येयल्लो. आनी उबर गोंयान भाडी मारता हे आयज सर विरेश बोरकार घेवन येयल्लो. जाल्यार सीएम स्टील आपल्या उतराचेर फॉर्म रावलो, तूं हे करूं नाका, लोकांक फोटो नाका म्हणून. उबर अजून गोंयान ना. सो हेजेर सर आतां सांजे सुद्दां आमी एक सोशल मिडियाचेर आतां एक व्हिडिओ पावलो. त्या व्हिडिओन सर क्लियरली कळटा की उबर जो एक ड्रायव्हर आसा तो मोपा एअरपोर्टार पावलेलो आसा आनी थंय ते कोणे व्हिडिओन धरलेलो आसा. येस सर. विशय आसा न्ही, जशी नवीन नवीन टॅक्नॉलॉजी येता न्ही तर ते लेजिस्लेशन करपा खातीर सरकारान पावलां मारची पडटात. 2 दिसां पयलीं एक प्रश्न चर्चेक आयिल्लो की झोमॅटो बिमॅटो स्विगी बिगी जे आसा तर तेचे खातीर प्रायवेट गाडी वापरतात आनी भायले गाडी वापरतात, भायल्या राज्यान रजिस्टर वापरतात. आनी समजा एखादो मनीस तो डिलिव्हरी दिणारो खंय तरी खंयच्या घरान रातचो गेलो आनी तेणी कितें आज्ञेरी केली जाल्यार तेका जबाबदार कोण, ताची नोंद सद्या सरकारच्या दरबारान खंयच ना. तसोच हो टॅक्सीच्या एग्रिगेटराचो जो प्रश्न आहा तो तसोच निर्माण जाल्लो की नवीन टॅक्नॉलॉजीक आमी ना म्हणूं शकना. पयलीं कोणाक तरी आमी फोन करताले मातसो टॅक्सी घेवन येता मरे, आतां तशी परिस्थिती ना, आमकां एपारूच करचें पडटलें आनी ते टॅक्नॉलॉजी स्विकारची पडटली. आतां विशय कितें जाला भितर, विशय जाला की केक येदोच आहा, केक वाडचो ना, पण केक खावपी तोंड आहा न्हय ती वाडल्या. तेका तूं म्हाका मेळटलो केक काय तुका मेळटलो, ही आतां फायटींग. ही जी आहा ती सर्वायवला खातीर फायटींग आसा. टॅक्सीवाले कितें म्हणटा आमचो बिजनेस वता, बिजनेस वता, पण तो बिजनेस कसो वयता हो ते विचार करिनात. आतां फॉर एग्जाम्पल समजा मुंबयच्यान कोण तरी एक गोंयान येता तर तो आपल्या हांगच्या कोणाक तरी फोन करता, अरे म्हाका टॅक्सी मोपा वयल्यान जाय, कशें करूंक? तो मागीर सांगता ही अमकें ऍप डावनलोड कर आनी तूं टॅक्सी घे. तो तेका ते कन्विनियंट पडटा, कावंटरार वचून पयशे भर, प्रिपेड टॅक्सी घे. तेजे तो मुंबयच्यान भायर सरतना तो एपाचेर घेता आनी तेका ती सवाय दिसता आनी तो ती घेता. तर आतां ह्या सर्वायवला खातीर ही एक गजाल आसा की यू हॅव टू बी विथ टॅक्नॉलॉजी. लोकल जे आमचे टॅक्सीवाले आसा तर तेंच्यांनी एपाची टॅक्सी कशी हाडप, तेंचे स्वताचे ऍप कशे तयार जातले आनी तेंचो बिजनेस प्रोटेक्ट कसो जातलो. तेंच्यांनी समजा पयलींच्या पद्दतीन समजा अशें म्हटलें जाल्यार तुमी अदोळ म्हटलें तशें की कोणी कोणाक जमीन विकपाची, कोणी कोणाक नुस्तें विकपाचें हेचेर सरकार कंट्रोल हाडूं शकना. तसो कोणी खंयची टॅक्सी वापरपाची हाचेरूय सरकार कंट्रोल हाडूं शकचो ना. कळ्ळो न्हय. जेन्ना टुरिजमाची जेन्ना खास धरली हय तेन्ना तुमकां हे सगळे गजाली येतल्यो टुरिजमा बरोबर. सारकें. टुरिजम जर वाडटलो जाल्यार थंय प्रोफेशनलिजम हाडचें पडटलें. प्रोफेशनलिजम हाडटा पडटलें तुमकां ऍप बेस्ड टॅक्सी येवचें पडटलें, एग्रिगेटर हाडचें पडटलें. हें फुडलें आज ना जाल्यार फाल्यां कितलोय कोमो धापलो तरी फातोड जातली. सो हें तुमकां हाडोवपाक शकपाना. सरकारान तें आजूच ठरोवचें पडटलें
कांय टॅक्सीवर वतात, आमदारां धरतात, आमदार सरकाराचे प्रेशर हाडटे, कितले तेंप चलतले. एअरपोर्टाचेर जो आमचे दाबोळी भायले एअरपोर्ट टॅक्सीवाले घेवपा ना, कितले तेंप चलतले. आतां मोपाय तेंच चल्लां. हें चलचें ना. तूं म्हणटा खरें टॅक्नॉलॉजी ही आपणावचीच पडटा. म्हणजे टॅक्सीवाल्यांक आपलो बिझनेस कसो कमी जायत गेलो न्हू हे लक्षान येवंक ना. पयलीं स्टार्ट कितें जालें, पयलींचे टूर ऑपरेटर म्हणून आसताले. टूर ऑपरेटर भायल्या लोकांक हाडटाले, क्रुजांतल्यान हाडटाले, चार्टर प्लेनान हाडटाले आनी टॅक्सीवाल्यांक भाडी दिताले. ते परवडना जालें म्हणून तेंच्यांनी स्वता बशी घेतले. टूर ऑपरेटरांची आतां बशी आसा. दुसरे आतां बशी कोण घेतले, हॉटेलवाल्यांनी बशी घेतले, हे टॅक्सी घेतले. ते हॉटेलवाले आतां कोणाक ड्रॉप करपाक जाय एअरपोर्टाचेर, आपल्या हॉटेलाची टॅक्सी धाडटा, हाडपाक जाय ते आपल्या हॉटेलाचेर धाडटा. तो बिझनेस तेंच्या हातींतल्यान कसिनो करतात. आतां हळूहळू तेंच्या हातींतलो बिझनेस वयता हे तेंच्या लक्षान येना. हातींतल्यान बिझनेस वचून आतां जो उरला न्ही तो ॲपवाले खातात. तर तेंच्यांनी ॲपाचेर जर येवना, तुम्ही स्वताचो ॲप काडा. म्हणजे म्हणणें कितें की टॅक्नॉलॉजीक तुमी ना म्हणूं शकनात. आनी जनरल लोकांच्यो सेंटिमेंट्स त्यो आसात. आमकां ॲप बेस्ड टॅक्सी आणि हातून सरकार कितें करूं शकता, कांयच करूं शकना. एखादो मनीस येता, तेणी रिक्षान वचपाचो, पायलटाच्या फाटल्यान बसून वचपाचो काय टॅक्सीन वचपाचो, हो ताचो डिसिजन आसा. फ्री इकॉनॉमीन तुमी कोणाक डिक्टेट करूं शकना तूं ह्याच टॅक्सीन बस म्हणून. सारकें. तो आपणाक सवाय पडटा थंयच वयतलो. टुरिजम जर सारकें वेवसायीक तत्वाचेर जर सरकार चलोवपाक जाय आनी टुरिजम जर लांब पल्ल्याचें टुरिजम जर चलोवपाक जाय, हे सगळें. आणि दुसरी एक तेंची एक मागणी आसली की नोटिफायड रेट जे आसा सरकारचे, त्यापेक्षा ॲप बेस्ड टॅक्सी हे सवाय भाडी मारतात म्हणून आमचो बिझनेस वता. इकॉनॉमीन कितें आसता, इकॉनॉमीन जे नोटिफिकेशन काडटा त्याच्यापेक्षा तुमकां जास्त चार्ज करपाक मेळना. सारकें. तुम्ही तेच्या सकयल कितलोय सवाय दिवं शकता. सारकें. कळ्ळें न्ही, ते बिल्डींग तुमचें आसता. सामकें. गौरीश, आनीक विशय कितें आसात? सर आयज जे डिस्कस जाले ते विषय सर सोंपलेले आसा. आतां रातचे सर म्हत्वाचे बिल येवपाचे आसा, रेग्युलायझेशन ऑफ इलिगल स्ट्रक्चर. तेजेर सर बरें मोठे डिस्कशन आयज जावपाक शकता. तेजे अपडेट सर आमी मागीर दितले. तो विषय म्हत्वाचो. कित्याक बरा 2016 जो कायदो हाडिल्लो, तो कायदो हाडटना सरकारान अशें सांगिल्लें की ज्या गोंयकारांनी स्वताच्या जाग्याचेर घरां बांदल्यात ती घरां आमी 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींची रेग्युलरायज करतले. एग्री जाले सगळे जाण. कायदो तो पास जालो. मागीर 3 फावटी ताका एक्सटेन्शन दिलें, 2-2 म्हयन्याचे आणखी एप्लिकेशनां घेतली. आतां जी दुरुस्ती आहा ती म्हत्वाची आहा. ती हेचे खातीर तातूंत तेंच्यांनी एक वर्ड घातला, कमर्शियल सुद्दां जी एस्टॅब्लिशमेंट आहा ती रेग्युलरायज करतले. म्हणजे एखाद्यान समजा कितें तरी दुसरें दुकान बांदलें आसतलें, हॉटेल बांदलें आसतलें, ते रेग्युलरायज जातले. म्हणजे आमी ताजेर स्टँड क्लियर घेतला. पॉप्युलर स्टँड घेवप सोंपो. हे सगळे आमदार तांकां सगळ्यांक जितली ही सगळी मतां मेळोवपा खातीर सगळे जितल्यो कितें इलिगलिटीज आहात त्यो मंजूर करीत वच. पूण एक लक्षांत धरात, आमचो स्टँड गोंयकाराचे नदरेन आसतलो. ज्या लोकांनी कोमुदाद जमनीचेर अशे तरेची इलिगल घरां बांदल्यात तांकां वेगवेगळे कायदे लागतात, बिल्डींग कायदो लागतात. ताणें FSI योग्य तरेन केला काय कितें ना जाल्यार ती मोडची पडटली. हे कोमुदादीक स्वतंत्र अधिकार आसा. सेटबॅक सोडला काय नाही. सो हे सगळे. दुसरी गजाल, सरकारी जमनीचेर अशे तरेची कितली तुमी आक्रमणां सहन करीत रावतले, कितली आक्रमणां रेग्युलर कायदेशीर करत रावतले. कारण एकदां तुमी हें बॉक्स जर उगडलें, दर 10 वर्सांनी जे सरकार येतली ती लिगलायज करीत रावतली. म्हणजे तुमच्यो सगळ्यो जमनी झोपडपट्टी गोंयांत निर्माण जाल्यात, बिभत्स निर्माण जालां. गोंय आमी टुरिजम स्टेट म्हणटात, जगांतलें एक सुंदर राज्य म्हूण गोंया कडेन वळखतात. तें जर अशें तुमी काबार करून उडयत जाल्यार म्हाका दिसता हो एक खूब हुस्क्याचो विशय. आनी अशे तरेन जे कोण कारस्थानां करतात ही कारस्थानांच जातली. तरेची सगळी इलिगल कन्स्ट्रक्शनां इतिहासांत नोंद जातली कारस्थानां म्हणून. आनी फुडल्यो पिळग्यो तुमकां माफ करपाचें ना. इतल्यान ही कार्यावळ सोंपयल्या. अवी तूं आनी विधानसभा कॉम्प्लेक्सान आमचो गौरीश आहा. आज गौरीश तुवें बरे तरेन विधानसभेचें पूर्ण अवलोकन, एक चित्र आमच्या मुखार उबें केलें आहात. पळयत रावात गोमंतक TV.